गोष्ट हांवें म्हणिल्लें आसा की पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अ गॅम्बलिंग. कारण आज ज्या तरेन राजकारण सुरू आसा तें पळयलें जाल्यार खंय तरी ब्लॅकमेलिंग राजकारण किंवा खंय तरी आपण थंय घालप आनी तें परत रिकवर करप ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हातूंतल्यान दिसता की पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अ गॅम्बलिंग. आनी हे गोंयकारां कडेन आसा की गोंयकारांनी बरे तरेन हे जें कितें करतात ताचेर विचारपूर्वक करून आज गोंयकारां खातीर गोंया खातीर जो कोण काम करतात ताका निवडून हाडून दिवचो. कारण अशें जर जालें जाल्यार एक दीस आमकां खंय तरी हें गोंयकारपण म्हणटा जें कितें आसा पळय तें आमकां गमोवचें पडटलें. आज जो अंधाधुंदी म्हणू नाकाच किंवा कोणाचें खंय कांयच ना, जाणीन खरें म्हळ्यार पॉलिटिक्सान कोणीन येवपाक जाय, जाणीन जो समाजकार्य केल्लें आसा कितलेच वर्सां ताका ह्या सामाजीक गोंयचे समाजकारणाचो गंध आसा, जाणीन खूब गोंयचे लोक जे आसात तांचे पल्सीस म्हणटा ते कितें ते जाणलेले आसात. अशें लोकांनी आयज पॉलिटिक्सान येयले जाल्यार म्हाका दिसता हें पॉलिटिक्स खूब राजकारण बदलतलें. कोण तरी पयशे घेवन राजकारण येता, ज्या लोकांनी केन्ना कांय सामाजीक क्षेत्रांत केतलें योगदानूच दिवना अशे लोक जर आज राजकारणांत जर आयले जाल्यार राजकारण हें एक समाजकारण जावन आसा, नाल्यार सामाजीक बांदिलकी जी कितें आसा ती तुटतली. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा की पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अ गॅम्बलिंग. आनी जें आज दोळे मुखार जें घडटा तें आमी उगड्या दोळ्यांनी पळयतात, पूण हेका जबाबदार लोकूय आसात. कारण लोकांनी आज विचार करपाक जाय आमी कोणाक आज निवडून हाडटात. गोंयची जर मातयेची जर आमकां जर राखण जर करपाक जर जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज मतीन दवरून जें कितें गोंयान जो राजकारणाचो घोळ चलिल्लो आसा त्या घोळाचेर सोल्युशन काडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हजे खातीर न्ही, गोंयकारां खातीर, आमचे भावी जी पिढी जी आसा त्या लोकां खातीर मुखार वचप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव गोश्टी मुखार वचपाक जाय त्यो वचना आनी म्हणूनच अशे लोकांक आनी आज मुखार राजकारणां येवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा की पॉलिटिक्स हें डर्टी आसा तें क्लीन करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हें जर क्लीन जर करता जाल्यार लोकांनी तितून फुडाकार घेवपाचें काम आसा. डेलिव्हरींग द बेस्ट म्हजे नॉलेजी प्रमाणे, पूण जें कितें दिवपाक जाय त्यो काही गोश्टी आमी दितात. पण आज प्रत्येकाचो खंय इगो आसा, कोण तरी ब्लॅकमेलिंग करता, कोण तरी खंय तरी मुखार वचपाक दिना, हें सगळें बंद जावपाक जाय. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अ गॅम्बलिंग. कारण कित्याक सांग, तांकां ऑब्स्टॅकल जर आयले जाल्यार ते मुखार वचपाक शकना, म्हणून हांवें तें म्हणिल्लें आसा. आनी म्हणून हे सगळ्यो काही गोश्टी करता आसतना एकदां राजकारण आयल्या मनशान त्या लोकांचे विचार करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हें हांव आयजूच न्ही, हांव परत सांगतां, अरे निवडून जालें, निवडून दिलें, राजकारण जालें, राजकारण सोंपलें, परत जेन्ना इलेक्शन जेन्ना निवडून डिक्लेअर जातलें आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो देन वी वील पे अ पॉलिटिक्स न्ही. ताजे पयलू ना, ताजे पयलू द पीपल हॅज शोन युअर वे. तुमकां दाखयल्लें आसा लोकांनी. सो लोकांच्या खातीर तें काम करपाक दियात, मरे काम करुया, दियात न्ही, आमी काम करुया. आनी काम जर केलें त्या खातीर आमी प्रत्येक जो निवडून मनीस येता तो स्वताचें घरचें काम केन्ना करना, तो काम जें करता तें लोकां खातीर काम करता. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी लक्षांत दवरप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मार्गक्रमण जर केलो जाल्यार नवो गोंय भांगराळो गोळ आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी आमी राखून दवरपाक शकतले. ह्या लोकां